बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसू आयचे मिसाचे बोलताना भेटयता सोपून गेल्या मिगेल आनी कार्मिना फेर्नांडीस देवान तांकां सुर्गेचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरुमता क्रूज देसा आनी सेल्सो फेर्नांडीस देवान तांचेरूय आपलो शुभ आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरोव म्हूण आमी मागुया. आज बाबूनो पवित्र सभा परब समरुमता जेजूचे भेटवणीची. जेजू जल्मल्या उपरांत 40 दिसां उपरांत आंकवार मारिया आनी जुसे जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. आज ह्या दिसा खेरीत भाशेन आमी द डे ऑफ कॉन्सक्रेटेड लायफ म्हणल्यार जी भाव भयणां जेजू खातीर आपले जिवीत ताणें भेटयल्यात रिलिजियस पाद्री आनीक माद्री जावन ह्या आपोवण्या वरवीं देवाचें राज ती विस्तारूंक प्रयत्न करतात. सो तांचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी जायते पावटी घडयेक देवाक मानता तसले जिवीत जिवंक घडयेक आमी चुकल्या. सगल्या आमच्या पातकाची ह्या वेळार आमी दूख दवरुया. आनी कालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा म्हजो कन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनिदो म्हजे खातीर आमच्या सत्य देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवाक स्वर्गीच्या राया सर्व पवित्र बापा स्वर्गाक नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेली तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बाबाच्या उसऱ्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या साथी देवा बाबाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच सुपवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा तुज्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सोयम घेतले आनी ताका देव मंदिरांत भेटयलोलो तो दीस आज आमी समरमता. आमची काळजां आनी मनां नितळ करून
तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता रासोड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. Malachias prowadeच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्यांक तूं सोदताय तो ओचीत देव मंदिरांत भितर सोदतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो. अशें दरबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. त्याच येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेटीचें आकटें आनी दोबयाचो खार. रुपें नितोल आनी निर्मोल कोत्तेल्या भाशेन तो आपल्या आसोनार बसतलो. लेवीच्या पुतादुवांक तो निर्मोल कोत्तलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निबेल कोत्तलो. आनी तेन्ना तीं पुट्टेपोणी सर्वेस्पोराक आपल्यो भेटोवण्यो कोत्तेलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुद्याची आनी जेरुसल्याची भेटोवणी सर्वेस्पोराक मानतली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. सगळीं म्हणुया, कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. दारवट्यानो, तुमचे माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवट्यानो, तुमचीं तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो सर्वेस्पोर बोलिश्ट आनी धिरादीक. झुजांत काळजीदार सर्वेस्पोर तो. जबाब, कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. दारवट्यानो, तुमचे माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवट्यानो, तुमचीं तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो दरबारांचो सर्वेस्पोर. मोहिमेवंत राजा तो. जबाब, कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. उद्गार. पोरजांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोजे इस्रायलचो प्रताप. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो. लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारीची शुद्धी करचे दीस बोरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेसूक जेरुसल्याक व्हेलो. कित्याक सोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमृतीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमृतीन सांगलां ते प्रमाणे कवड्याच्यो जोडी ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमिया नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बसवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्रांचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेसूक भितर हाडलो तेन्ना तांणी ताका आपल्या हातान घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवून म्हजीच नदरेन हांवें देखली. पोरसांक उसवाडा येतलो उसवाड तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे म्हज्या भयणी बाबांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान पयलीच ओळ आमकां स्पश्टपणी आयचो दीस कितें समोरमता तें आमकां सांगता. शुभ वर्तमान आमकां मेळटा मोइसेसाचे शास्त्रा प्रमाणे मारयेचे शुद्धी करपाचे दीस बोरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेसूक देव मंदिरांत आयलो. तो 2 वस्तू आमी पळयता, मारयेची शुद्धी आनीक जेसूक देव मंदिरांत भेटोवप. बाबूंनो, अशें सोचमतालें की एके आंकवारीन एके ओस्तोरेन जरी तर भुरग्याक जल्म दिलो आनी जरी तर तो भुरगो चेडो भुरगो जाल्यार ही ओस्तोरी 40 दीस अपवित्र कशी आसताली. शी वॉज अनक्लीन, सेरेमोनियली अनक्लीन फॉर 40 days. आनी ह्याच खातीर तिणें घोडेक एक मेंढरो एका वर्साचो वो कवड्याचे पिले भेटोवंक जाय आसले. कोण जी गिरेस आसताली ती मेंढरे भेटयताली. जांचे लागीं घोडो ना ते कवड्याच्यो जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले ती एक योद्न कसो देवाक भेटयताली. आनी आमी जाणा बाबूनो, जुजे आनी कांकवार मारे तांचे लागीं घोडेक घोडो नासले, गरीब ती आसली आनी ह्याच खातीर हे पारव्याचे 2 पिले देवाक ती भेटयतात आंकवार मारीची शुद्धी खातीर. दुसरे बाबूनो, जो कोण भुरगो पयलो भुरगो द फर्स्ट बॉर्न चायल्ड, जरी तर आमी सुटकेच्या पुस्तकांत वाचल्यार देव म्हणटा तो भुरगो आपल्याचो आसलो. द फर्स्ट बॉर्न बिलोंगड टू गॉड. आनी ह्याच खातीर बाबूनो पयशे दिवन ताका परतून घेवंक जाय आसलो. 5 शेकलां म्हणटा 15 दिसाच्या पगार जितलो आसता तितलो याज्ञिकाक दिवंक जाय आसलो आनी हो भुरगो परतून घेवंक जाय आसलो. कित्याक जो भुरगो पयलो जल्मता तो देवाचो आसलो. ही बिलोंगड टू गॉड. आनी ह्याच खातीर हे दूड दिवन जेसूक भेटोवंक ह्या देव मंदिरांत ती आयलोली. बाबूनो, जेन्ना ती देव मंदिरांत वेतात तांकां सिम्याव नांवाचो एक मनीस तांकां मेळटा. आनी देवान सिम्यावाक कळीत केलोलें, तूं सोडूणदाराक पळयल्या शिवाय तूं अंतरचो ना, तूं मरचो ना. बाबूनो, हो सिम्याव 2 दिसा देव मंदिरांत घोडेक येवन पळयतालो. जेन्ना एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक घेवन येता तेन्ना घोडीक तो चिंतालो, होच काय तो देवान मागलोलो, होच काय तो इस्रायलाचो सोडवणदार, होच काय तो इस्रायलाचो उसवाड, जाका देवान म्हाका सांगला ते भाशेन पळयल्या शिवाय हांव मरचो ना.
आनी दोन दिसा गुडेक ह्याच सोडवणदाराक पळोवंक तो सोदतालो. बाबून आमी जाणाव हें घडलें मुखी देव मंदिरांत. अशें आसतालें बाबून खंयच्याय एका देवस्थानांत इन एनी सिनोगॉग तांणी हें करूंक जातालें. पूण आंकवार मारिया आनी जुसे जेरुसल्याक येतात. खरें म्हणल्यार आंकवार मारयेक कसलेंच पातक नासलें. ती अशुद्ध जावंकची नासली. पूण शास्त्रान फॉर्मला ते पाळूंक कायदे रिती पाळूंक ती देव मंदिरांत येता. आनी बाबूनो देव मंदिरांत जायते थंयसर घडटालें. कोण मागणें करतालो, कोण योद्न भेटयतालो, कोण विकतें घेतालो, कोण गोडेक उलयताली. आनीक असल्या सगल्या संदर्भांत पवित्र आत्मो ताचे थंय आसलो देखून तो सोडवणदाराक वळखूंक पावता. बाबूनो आयज हेच सिम्यांव आमकां सिद्ध करता टू फायंड गॉड इन द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ आवर लायफ. जायते फावटी बाबूनो आमी रावता अकस्मात कितें घडटलें काय फॉर द सुपर नॅचरल फॉर मिरेकल्स एक घडयेक आमी रावता घडयेक देवाक भेटूंक वी वेट फॉर स्पेशल मुमेंट्स इन आवर लायफ. पूण सिम्यो आमकां सांगता दिसाच्या चालत्या घडीतांनी आमी देवाक अणभवूंक जाता. आमी वावर करता आसतना आमी आमचो दिसपटे जिवीत आमी जियेता आसतना आमी हे देवाच्या आसणे भोगूंक जाता जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी आसतले. दुसरे स्वातेर बाबून हांव पळयता सोंसणीकाय सिम्यांवाची. आतां तो रावन रावन तो जाणटो जाल्लो म्हातारो जाल्लो. घोडेक प्रश्न येतालो घोडेक सोडवणदार येवच्या आदीं हांव मरत काय हें घोडेक ताका घोडेक दिसतालें. पूण दोर दिसा देव मंदिरांत येवन ह्याच सोडवणदाराची वाट तो पळयतालो. ताची सोंसणीकाय आमी वाखाणूंक गरज. द पेशन्स ऑफ सिमियन. तेच भाशेन बाबूनो शुभ वर्तमानान आमी पवित्र पुस्तकान आमी पळयल्यार जायते फावटी आमकां मेळटलें आमचो देव सोंसणीकायेचो देव. सट्ट करून राग ताका येना. तो सोंसणीक तो दयाळ. आयज दुसरें आमकां सिम्या शिकयता तें म्हणल्यार आमच्या जिवितांत सोंसणीकाय आपणाव. आज बाबूनो सगळेंच आमकां इन्स्टंट फास्ट जाय. आमचें जेवण फास्ट, आमचें टॅक्स्ट करप फास्ट, कसली डिलिव्हरी आमकां त्याच वेळार जाय. आमच्या जिवितांत घोडेक प्रश्न येयल्यार त्याच वेळार आमकां ते सुटावे करूंक जाय. घोडेक आमी पिडेत आसात रोखडीच आमकां भलायकी जाय. बाबूनो द बेस्ट थिंग कम्स फॉर दोज हू नो टू वेट. जिवितांत सगळ्यान बरें आमकां देव दिता जेन्ना आमी जाणाव रावपाक. वेन वी हॅव पेशन्स इन आवर लायफ. जेन्ना आमी सोंसणीक आमच्या जिवितांत आमी जाता तेन्ना बऱ्यांतलें बरें आमच्या जिवितांत देव आमकां फावो त्या वेळार ते घोडेक फावो करता. तिसरे सुवातेर बाबूनो जेन्ना हे घोडेक भेटोवन जेजूक भेटयलो ती आपल्या गांवांत परतून गेली आनी थंयसर एक ल्हानविकायेचें जिवीत घोडेक देशी आयली. आमी जाणा बाकीन जुजे एक तवयाचो घोडेक वावर करतालो. जायते फावटी घोडेक पयशे घोडेक तांच्या कुटुंबान पावनासले फावो ते उदार बसोन आपल्या कुटुंबाचें घोडेक करून. पूण ह्या सुपुल्या गांवांत आपलें कुटुंब देवाक मानता ते भाशेन जिवंक तांणी प्रयत्न केलो. बाबूनो हेच आमकां तिसरी देख आयच्या हे परबेची म्हणल्यार सादेपणान आमचें जिवीत देवाक आमी भेटो. दोगांयनी देवाक मानता तसलें जिवीत ती जिवंक ताणें प्रयत्न केलो. बाकीन जुसे आनीक आंकवार मारया देवाच्या उतराक ती खालती रावली आनी ह्याच खातीर देवान तांकां वयर उबारलें. आज बाबून ही परब हेंच आमकां करूंक सगल्यांक आपयता. आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालूंक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिव. तो रीच कृपा ह्या अल्तरार उड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां मागून घेवया. तुझ्या पोवी दोळ्या मुखार भेटोवन एक आमी गायन गावया. C30 आनी 7 पान 40 आनी 4 C37 पेज 44.
म्हज्या भाव भयणो मोशन तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसले साव म्हूण मागात. हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या सुरगीच्या बाबा, खोतावीण मेंढरो जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडवणे खातीर तुका आपल्याचीच बोली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटोवंक तो उंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूची कूड आनी रोगोत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकारो म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासणीक बागेली तुजे मोहिमेचो. आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान ताची आंकवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोच अभिमान इस्रायल पोरचेचो आनी उजवाड सर्व राष्ट्रांचो. असो पवित्र आत्म्यान ताका पुरगोट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवणदाराक संतोशान आमी मेळूंक वेता आनी दुतां भोगता सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोराचें रोगत. पातकाच्या बोगसणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bavartazo gut porkotoya. Sumia Gesù mio lokata Arieta shitle vieta Itle poti tu voi vovane su Ami tuce moro porgorta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविता सोंड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडार रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता पुनर्जीवनपणाचो बरो सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विश्रायलेची पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रीत मोगान वेडोय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां अंतश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तां तुजें पोर्तुगीज मुखार मोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माई संगती बेगीन धरोम दुता आनी सरकारांनी तुका मनवल्यात सगळे भोगता बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां बांटली थंयचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन संगतान धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां आमकां धाडणें करून दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशें नोतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाकलो ती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी आतां रासोड चलयताय सासनाच्या सासना सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी सोमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावुया एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2 D10 पेज 52 Amen.
सगळी उभी राहूया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळांनी विस्वाशी बाबा, बासायलोल्या क्रिस्ताक हातान धरचें भाग मेळो पर्यान मरण देखचो ना म्हूण सिमेवाक तुवें दिल्ली बासावणी पाडून ताचे ओत्रेक तुवें भागयलें. ह्या सुर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सोमयाक घेवंक तुवें फावो केलें. जाका हांगा कुडी पोसवण्याच्या रुपान आमी घेतला, ताकाच सुर्गी सासनीक मोहिमेंत रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्व पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन गावुया. जेजू सोमी F8 पान 89 F8 पेज 89. Pace